आयज गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अंडर 17 फायनल असले स्नोज फुटबॉल अकादमी आणि शेरावली ऑन राया ग्राउंड. आयज पयले हाफाक एकदम बरे गेमी केवले आणि स्नोज फुटबॉल अकादमी 2 गोलांनी जैत दिवन रावले आणि उपरांत 7-0 स्नोज फुटबॉल अकादमी आयज जिखलेली आसा. ही म्हजी टीम जावन आसा. आय एम खूब खुशाल आयज जो आमकां टायटल मेळ्ळो देखून. लास्ट टायटल आमकां 23-24 आमकां एक मेळ्ळो. आतां हे फावटी 25-26 आमकां टायटल फावो जालो देखून हांव दुनिया देवाकूय आर्गां दिता. आनी आमचे भुरगे खरेंच म्हणल्यार एकदम बरे केवले आनी डिसिप्लीन सांबाळले म्हूण हांव तांकां शाबास दिता. अशेंच भुरग्यांनी बरें केवचें आनी दुसऱ्या क्लबांक बरे पावंड्यार वयर पावपाक म्हजें आवडे. आमी भुरग्यांक जाता ते भाशेन आमी सदांच प्रॅक्टीस दिली आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन आमच्या कोचान जोकी क्रासचो तांकां बरे फुटबॉलर फुडाराक जावचे प्लेयर अशी तयारी केल्ली आसा. देखून आमचे भुरगे दुसऱ्या क्लबांक सगळे आतां एप्रोच जाल्ली आसात. म्हाका कसलीच आडखळ ना. ते सगळे दुसऱ्या क्लबांक गेल्या. आय एम ऑल्सो हॅपी कित्याक आमचो वावर भुरग्यांक तयार करपाचो आनी दुसऱ्या क्लबांक धाडपाचो हेच म्हजी खुशालकाय आज जावन आसा. आज अंडर 17 फायनल जिखले. तुवें हॅट्रिक केली. तूं कितें म्हणटा? तुका कशें लागता? आनी कितें बरें जावंक शकतालें? आनी स्कोर चड जावंक शकतालो? तूं कॅप्टन, तूं कितें म्हणटा आयचे गेमी? आयची गेम सगळ्यांकून चड बरी जाली. सगळे पूण गोल चुकलेत आयचे आनी मारपाक मेळटाले पूण मारले खेळ्ळे बरे खेळ्ळे सगळे. काय ना टीम वर्क आसता थिंग सगळे जाता न्ही जिखले लास्टाक. तुवें बी हॅट्रिक केली. तूं कितें म्हणटा आयचे गेमी? सगळे बरे खेळ्ळे आनी डिफेन्स आमचे बरें आसलें. 0-6 आसलो स्कोर. तुमचो फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा तुजो? तूं फ्युचराक कितें करूंक सोदता? आतां कितें कोत्ताय तूं सद्या? स्टडीज कोत्ता आनी मुखार फुटबॉल खेळटलो? Actually, I don't want to blame my players because in the last match against Super Goons, we lost 5 players because of red cards. One player less in the team, it's okay, 2 players, but totally 5 players. Our team was totally handicapped today. So I cannot blame my boys because what those 5 could have done, these boys couldn't do today. So that's all. And in the last match against Snows, with those 5 players, we have lost 1-0 on Pidney ground, Goa. So I don't have to say anything. All you have to say is it was just like a practice match for Snows with my boys who were playing today. Okay? Because we were down with best of our players, 5 players, who were my key players. 1 defender, 1 striker, 1 midfielder, another midfielder, and 1 was a striker. What's your name? My name is Teofilo Taro. Goalkeeper, what do you have to say? You have saved many shots today. I think But what is your future plan? What is your name? my name is Mohit Tete. What are your future plans? Nothing in a Nothing. No, what you are going to play for? other studies. Okay. So numbers. तुजें नांव कितें? तूं कितें करूंक सोदता मुखार? To improve more and more, so become best one day.